जेसू बोऱ्या गोळ्या जेसू स्वादी पोळ्या सर्गी ताव तूं देवलो सोदू म्हाका आयलो पळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुझे पड म्हाका पयस करूंक नाका पळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयस करूंक नाका जेसू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाटली पिसाय व्हड आदारली पाटी म्हाका आप गाया तुज्या लिप नाडो पवित्रता दव सदा काळजा पाटी म्हाका आप गाया तुज्या लिप नाडो पवित्रता दव सदा काळजा जेसू सुंदरा बोधुलो बर्तरा सूर्या प्रास्पर्सडी मोवा प्रासरची मोक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका करपे जातस हे कोण कापा ससा सुखी सरका मोक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका करपे जातस हे कोण कापा ससा सुखी सरका हालेलुया 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 मोगळा जेसू तू बरो गवळी तुझ्या शेळयांचो तू मोग करताय तुझ्या शेळयांची तू जतन घेताय तुझ्या शेळयांक तू दर्शन दिताय आणि त्यांचं दर्शन तुझ्या शेळयांक दिवच्या खातीर या भोव पवित्र साक्रामेंतांत या घडये तू खरोच आजार आसाय आमी तुज्यो शेळयो तुझ्या मुखार सरपडल्या आमच्या बऱ्या गवळ्याक तुका मान करूंक आमी हांगासर आयल्या तुझ्या सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक आमी आयल्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती गायता तुका आमी अर्घ वगळाप दिता तुझे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी नियालता जेजू बऱ्या गवळ्या आमचे संगीत राव या आराधना वेळार
तुझो मोग साकूंक आमकां दी तुझ्या बेसावांनी आमकां बर आमची पातकां तूं बक्षी आनी तुजो परसळ आमचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर हांगासर जमलेल्या हर एका भाव भयणीचेर तूं फांकय त्या परसळांत आमी परसळी जावंक आमकां कृपा दी सोम्या जेजू बऱ्या गवळ्या जशें तूं शेडया संगत रावताय तशें या आराधना वेळार आमचे संगता तूं राव आमचे संगता तूं राव तुज्या मोगान आमकां बर तुज्या संगतपणान आमकां बर आनी त्या मरी फात तुजी सखत आमी अनुभव करूंक आमकां कृपा दी सोम्या प्रत्येक जावं जेजू बऱ्या गवळ्या या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या या सर्व भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता या मलगड्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता हांगासर आसलेल्यांक मात्र न्ही तांची कुटुंबां तुज्या पांयांतळ समर्पण करता विविध माध्यमां मारिफात या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांक तांच्या कुटुंबाक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता जेजू बऱ्या गवळ्या तुजी गवळ्याची जतन तांकां लाभय तुजी खापो तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत वाळोवन दी आनी त्या मारिफात तूं खरो आनी बरो गवळी म्हणलो तो अनुभव सोडूंक तांकां कृपा दी सोम्या सोम्या तुका जावं आराधना आनी नामान सोम्या तुका जावं होगळाप आनी महिमा सोम्या तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमी गायली ती उतरां जेजू बरो गवळी आमी ताच्यो शेळयो आनी त्या देखून ताका म्हळें तूं सर्व सुंदरा परजळीत सुर्या परी तूं आमची पातकां सकड तूं बक्षिताय आमकां नितळ करताय. मोगाल भवन आनी बहिणीनो जुवांव सोवांचेल अध्याय 3 वाक्य 16 हेंच आमकां म्हणटात देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो आमची झरती करूंक न्ही आमकां कांटाळूंक न्ही आमकां बगसूंक आमकां मोग दिवंक आनी त्या मारिफात आमची जतन करूंक आमची सोडवण करूंक आमकां बाचावी सोन दिवच्याक. मोगाल भवन आनी बहिणीनो तोच जेजू बरो गवळी ह्या घडये ताच्या बऱ्या गवळ्याचें दर्शन आमकां ह्या साक्रामेंता मारिफात तो करोस दिवन आसा. मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमी हर एकली पातकी ह्या सोम्या मुखार आमी आसाव ह्या सोम्या संगता थोडो वेळ करसूंच्याक आमी आसाव मोगाचेनो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी जेजून म्हणला हांव आयिलां पातकियां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही हांव आयिलां पातकियां खातीर. आमी अस्कत आमी पातकी आमी ताचे मुखार येताना ताचे संग लागीं येता आसतना तो आमचे सांगाता रावता आमचे लागीं उलयता आमकां धुवन नितळ करता आमची पातकां तो बक्षिता. थोडे दीस आदी एक मलगडी स्त्री जिवितांत एकसुरपणान जिवन आसा आनी जिवितांत डिप्रेशनाक इल्लीशी गेल्या आनी तिका आपणे फाटल्या जिवितांत केल्ल्यो थोड्यो चुकी त्यो मुती घेतात आनी एकच हर एक पटी दिंबयेर पडोवन मागचें आनी मागचें म्हाका बक्षी आनी म्हाका बक्षी आनी एक तिच्या मतीन जेजू म्हाका बक्षिता की हांवें म्हज्या भुरग्यांक मारल्लें हांवें म्हज्या इस्कॉलान भुरग्यांक मारलें जेजू म्हाका बक्षिता की इतले दिंबयेर पडोवन मागोवन पांयच्या गांठींची खात समेत गेल्या तितून मसोर हांवें तिका धैर्य दिवन म्हणलें सांगून म्हणलें जेजू बक्षिता जेजू तुजो मोग करता ताचे लागीं आयिल्ल्या कोणायकी पाटीन धाडिना तूं भिये नाका ताचेर पातीन दवर तुवें कांय सूख करूं नाय तो जेजू बक्षिता तुजे सांगाता तो आसा धैर्य खान घे. मोगाल भवन आनी बहिणीनो लुका सोवांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 तावन जेजू आनी जाके एक पातकी मनीस लोक ताका केंतलो आनी लोकां तावन तो लिपोवन रावतलो एक पातकी मनीस आनी त्या देखून जेजूक पळोवची आशा लागली आनी त्या रुमडीच्या रुखाक तो सोडलो आनी जेजू तेनेच्यान पाशार जाताना आपणाची दिश्ट जेजूचेर आनी जेजूची दिश्ट आपणाचेर पडात गी म्हणून आनी जेजू ताका पळयता आनी कितें म्हणालो
जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. जेजून तूं पातकी इतली पातकां गेल्याय तितली पातकां गेल्याय तूं नाच जाताय. जेजून म्हणोना. जेजून म्हणली उतरां जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक रावंक जाय. आनी जाकेवाच्या जिवितांत ताजें जिविताचें परिवर्तन हाडूंक तितलेंत पावलें. ताजें जिवीत नवें जालें. एक नवो मनीस जावंक पावलो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकान आमी वाचता सावलो दग दितलो क्रिस्तांवांक कश्टितलो आनी त्या दामस्काच्या वाटेर जेजू भेटलोलो. जेजून कित्याक अशें करताय तूं नाच जातलोय तूं मरतलोय तशें जालें ना. जेजून म्हळें सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. जेजूक दग दिलें न्ही क्रिस्तांवांक दग दितलो पूण जेजू म्हणटा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. आनी तेंत उतरां सावलाच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकली मोगाच्यान. प्रद्वारा जाताना सांपडलेली स्त्री सकड पातोर मारूंक राखोन रावुल्ले पातकी म्हणून वलायिल्ले पूण जेजू एक उतार उलयना. आनी जेजून सांगलें तुमचे पैकी पाताक करिनातलो आसा पयलो पातो मारून दी मागीर उरली. आनी एक एकलो पळोवन धांवले. आनी जेजू निमान कितें म्हणलो हांव पातोर मारिना स्त्री हांव पातो मारिना पाता करिनाका वोस आनी मुखार पाता करिनाका. मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू तावन वालची काकोलत जेजू तावन वालचो मोग जेजू तावन वालचें बोक्सांनी मोगाचें न्हू तेत जेजू मुखार आमी आसा. जावं आमी अस्कत जावं आमी पातकी आमचें थंय उणेपण आसा पूण तो आमचें बळ तो आमची सखत तो ना आमच्या जिवितांत कितेंच साध्य ना मोगाचें न्हू. आमकां हर एक लागीं बळवून करचें ताणें ताच्या सक्तेन आनी ताच्या कृपेन आनी त्या देखून आमी हर एक पटी ताच्या पांया तळा लागीं येवचें ताचे समकार आमी सरपडचें ताचे लागीं मागचें आमी मोगाचें न्हू. तर एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. एक घडी आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरया. आमी किरकोळ आमी कितेंच न्हय आमी कितेंच न्हय. मुरयेन तेंत म्हणलें तेच्या स्तुती गायन किरकोळ चारांदशीचेर ताणें दायल दिश्ट घाली. किरकोळ चारांदशीचेर आमी केन्ना खालते जाता हांव कितेंच न्हय हांव किरकोळ रचना तुजी. हांव एक पातकी म्हूण वळखताना आमचेर ताची काकोलतेची दिश्ट मोगाची नदर पडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी बोक्सांनी म्हज्या आनी तुज्या जिविताक त्या सुमया तावन वाळटा. तेत सुमया मुखार आमी आसा. आमकां ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आनी आमच्या काळजांत धांवन आमी इतलेंच म्हणया जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हाका पाव तितलेंत ताची काकोलत ताणें आमकां पावल्यार पुरो मोगाचें न्हू. दुसऱ्यांनी न्ही दुसऱ्यांक कितेंच नाका तेन्ना आमी तितलेंत मागया जेजू म्हजी काकोलत कर जेजू म्हजी काकोलत कर. आमी तितलें मागया मोगाचें न्हू ते जेजू कडेन जेजू म्हजी काकोलत कर. आमकां ताच्या मुखार आमी दवरया खाली करया. ते जेजू मुखार आमी आसा ते जेजू सांगात आमी आसा. तो खरो आनी नीज ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आजार आसा. म्हाका आनी तुका पळयता म्हाका आनी तुका म्हज्या नांवान आमच्या नांवान वळखता. त्या सुमया मुखार आमी आसा त्या सुमया मुखार आमी आसा. आमच्या जिविताची हर एक संगती कळीत आसच्या त्या धनिया मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा भयणी. तेन्ना आमी तितलेंच म्हणया कालतेपणान जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हाका पाव. तुझ सर्वस्व तुझ पदवेदार तुझ महिमेवंत तुझ सोडवणदार तुझ सर्वस्व म्हज्या जिविताचें जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हाका पाव. तुजी दया तुजी काकूत म्हाका जाय. सुमया म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर. आमकां ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू.
तर तेच जेजूक आमची काकुल्त करच्या आमची बिरमोत पावच्या आमचो मोग करच्या ते जेजूक आराधन करून गावया गीत आराधन स्तुती हांव करता तुका. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तुंब सगळ्या काळजा मोनात आत्म्यान गायता आराधन स्तुती हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तुंब सगळ्या काळजा मोनात आत्म्यान गायता Hallelujah, 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 hallelujah. जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जावन ये अनकरनास करूंक ओसवाड जावन ये धैर्य दिवच्या आत्म्या बिरान पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां भर जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जावन ये अनकरनास करूंक ओसवाड जावन ये धैर्य दिवच्या आत्म्या बिरान पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां भर Hallelujah, 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 hallelujah. Simonan द्वेष आसा बोगसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्या ओसो पांभय उज्यांच्यो चिबो आज आमचेर फांकय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय सैमोनान द्वेष आसा बोगसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्या ओसो ताबय उज्यांचो चिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचेर तुटय Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. You are the mighty Lord and God. We thank you, Lord Jesus. We praise you for your mighty deeds. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो मते वसवांचेल अध्याय 18 वाक्य 15 अशें म्हणटा तुजो भाव सूख करी जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी आयकता तुवें ताका पाटी हाडलोय ताका बरो केलो म्हणून जालें आयकना जाल्यार दोग वा तेग आंगान घेवन वचून ताका समजोवंक प्रयत्न कर आनी निमाणें म्हणटा तांकांय आयकना जाल्यार पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवचें बरें म्हणजे एक भाव एक भयण कितेंय सूख करी जाल्यार तांची सूख आमी गुटान वचून ती दोन तांकां बरें करूंक बरें जावंक आमी एक प्रेरण जायचे न्ही तांचे विशयांत पब्लीक सकडा मुखार सगळ्यां कडेन सांगून तांचें नांव पाड करचें तांचें मर्याद करचें हें करूं नजो हें घडोवन नजो बदलाक तांकां वैयक्तीक थरान बरें जावंक बरें करूंक आमी पेसाडी जाय ही आमची जबाबदारी म्हणलें हें वाक्य आमकां समजोवंक प्रयत्न करता थोडे दीस आदीं म्हाका उडास आसा एक तरणाटे मोकर नासात पूण ह्या चलयेन थोडी सूख केल्या जावंक रावूं येना मस्त कडेन कामाक आसलें केल्या कोरोना आवूं येना पूण वो तरणाटो गेल्ल्या कडेन वचून ह्या चलये विशयांत नाका जाल्लें पुरो सांगून ताची मर्याद करची त्या कामांतलें काडोवचें हर एक कडेन गेल्ल्या कडेन थंयच ताचे विशयान नांव पाड करचें हर एकल्याक सांगून दिवचें हर एकल्याक ताणें खबर करची हेंच कर हर एका गेल्ल्या कडेन देखून आमी ताका विचारलें ताचे कडेन वैयक्तीक तरान उलयतना ओ मोगी कितेंय सोडून आसा बोगसूंक जाय सारकें करूंक जाय आनी तें तुजें कर्तव्य अशें गेल्ल्या हर एकल्याडे वचून नांव पाड केलें जाल्यार कोणाची मर्याद वेता ताणें कशें तोंड दाखोवचें ताणें कशें जियोवचें हें तुवें करचें सारकें गी मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आयच्या दीस असो वांजेल तेंच आमकां समजोवंक प्रयत्न करता तुजो भाव सूख करी जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान दाखोवन दी आनी ताका सारक्या वाटेक हाडूंक तुवें प्रयत्न करीत म्हणलें आमकां सांगूंक प्रयत्न करता थोड्यो फावटी आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत हांवें कदाळें म्हणचें काजाराच्या शिबिरा वेळार गोवाक बायलेची पाड दिसता बायलेक गोवाची पाड दिसता आमची पाड आमकां दिसना म्हणजे म्हाका म्हज्यो सुखी कळनान हांवें म्हजें थंय उणेपण आमी पळयना पूण आनी एकल्या थंय कितें उणेपण आसा आनी एकल्या थंय कितें सूख आसा आनी एकल्या थंय सोडून कितें आसा तें आमी पळोवचें आनी तें व्हडलें करचें पूण आमचे भितर आमचे थंय थोडे बडी मस्त अवगूण उणेपण आसता तें सारकें करूंक आमी मस्त बडी सुकोवन पडटा पूण आमी हेरांक सारकें करूंक हेरांचें जिवीत बदलूंक आमी प्रयत्न करचें हें आमच्या जिवितांत करता आनी त्या देखून तूं जेजून पवित्र पुस्तकान कितें म्हणलें तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें आडें काडच्या किसर काडच्या पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काडूंक प्रयत्न कर तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसलें किसर काडूंक वयच्या पयलें तुज्याच जिवितांत आसलें तें आडें काडूंक
प्रयत्न करचे म्हणली ती उतरां सुमयाची जावन आसात मोगाल भावन आनी भयणीनो. त्या देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालचें. त्या देखून आमी करची आराधना आमीची मागण्या जमती जावंक पुरो रितीरो जावंक पुरो मुस्तबोडी आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालूं. आनी एकल्याक सारको करूं आनी एकल्याक बरें करूंक न्ही पूण म्हज्या जिविताचेर नदर घालूं. आमच्या जिवितान कितें सारकें जायचें कितें बरेंपण जायचें तें पळोवंक एक आमकां आपोवणें जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी पळयता दावीद पोरन्यासोल्ल्यांत किर्तनांत किर्तन 50 आनी हें किर्तन दाविदान ताचें पाताक रडचें ताचें उणेपण रडचें तें किर्तन जावन आसा. आतां दावीद सूख केली बेर्शेबा लागीं पाड ताणें काम केलें आनी तिका खोटेपणाक पडोवंक तो कारण जालो हें घडलें. आनी ताजे उपरांत नातान प्रवादी येवन ताची सूख दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताचे जिविताचेर नदर घालून आपणाचें उणेपण तो वळखता. त्या देखून आतां आमकां कोणी एक सूख दाखोवन दितना दाखोवचें आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूं. म्हज्या जिवितांत खंय सूख आसा तें सारकें करूं पळोवंक तो एक अवकाश. आनी तक्षणा दावीद ताचे पाताक देवा मुखार वळखता आपणाचें उणेपण वळखता आनी देवा लागीं तो कितें मागता. काकुल्त म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे ओड दायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुण्यावांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध तुजे एकल्याच विरोध हांवें पाता केलें जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. आतां हांगासर दावीद ताच्या जिविताचेर नदर घालता. ताच्या जिवितान खंय सुकला तें वळखून घेता खालतो जाता आनी देवा कडेन ह्या किर्तना मारिपात विशेश तरान बोक्सांनी मागचें हें आमी पळयता मोगाल भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून आमी हेरांक सूख दाखोवन दिवच्या पयलें आमच्याय जिविताचेर आमी नदर घालचें आनी हेर आमच्या जिवितांतलें उणेपण अस्कतकाय दाखोवन दिता आसतना आमी तांकां फाटीं उलोवच्या बदला आमच्याय जिविताचेर नदर घालूंक तो एक अवकाश म्हणलें आमी घेवन आमच्या जिवितांत थोडी बदलावन खंय गरज आसा तें हाडूंक प्रयत्न करचें आमचें तें कर्तव्य मोगाचें. एक दुसरें आमकांय आनी एकलें तें जबाबदारी आसा गुटान ताजें उणेपण दाखोवन दिवन ताका सारकें करून बरो जावं प्रेरण दिवचें तेंय आमचें मिसांव. ताका त्या खातीर आमकां धाडलां जेजून तेंत गेलें. आतां जाकेवाकी एक अवकाश दिलो जेजून ताजें उणेपण कितें ताच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जेजून प्रयत्न केलें आनी त्या मारी ताजें जिवीत बदलालें ताणें स्विकार केलें न्ही आनी तसलें बरें मन मोगाचें न्हू. आज आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालतना हेरांतय आमची जबाबदारी आमकां आसा ती पाळोवंक आमी करपा आमी तेचो सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. किर्तन 90:2 वाक्य 1 आनी 2 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक अर्गांदींक फावो भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगट करूंक फावो. रातभर तुजे विश्वासपण गाजोवंक फावो. कित्याक आमचो देव कितलो बरो. आमचो देव कितलो बरो. आमचे थंय इतलो उदार इतलो काकोलतेवंत आमचो देव. आमी ताचे कडेन आयिल्ल्या वेळार आमकां बक्षिता नितळ करता तसलो आमचो देव. आनी तसल्या भोगणांनी तसल्या पातयेंनी ह्या काकुलतीच्या देवा कडेन आमी येवंक जाय. आनी दावीद म्हणल्या बरी काकुलत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे वड दायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुण्यावांतलो पुरतो म्हाका धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. आमी एकल्यांनी तेंच त्या सोमया कडेन मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. सोमया मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू. सोमया मुखार आमी आसा. सोमी आज आमची जबाबदारी पेल्या थंय आमकां उडासा करतना आमचे थंय आमकां जबाबदारी आसा. आमची जिविती नितळ करून सारकें करूंक जबाबदारी आमकां आसा. आमी मुरयेमाच्या जल्माच्या फेस्ताक लागीं आसा. तिका मान करता आसतना ती नित्याहुकारी कथावीन काळजाची ती फाताक तिचे थंय नातल्लें कथावीन ती त्या आवयचें फेस्त आमी नितळ करूंक संभ्रमक वेता आसतना आज विशेश तरान आमी
त्याच सोम्याकडे तिच्या पुताकडे आम्ही मागया दाविदाच्या कीर्तना बरी काकूत म्हजी खर देवा तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वडू धाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हणून त्या सोम्याकडे आमी मागया मोगाचेनो आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो तो सोमी आमचे मोगार आसा आमच्या जिविताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया ताची मजत करपा आमी मागया मोगाचेनो पान संको 144 144 क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें तुमसे दूर गए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु क्षमा करो हमें तुमसे दूर गए हैं प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें दिल में दंड अगर किया है क्षमा करो हमें हे हमारा प्रेम पिता क्षमा करो हमें दिल में दंड अगर किया है क्षमा करो हमें हे हमारे प्रेम पिता क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवनांनी बहिणीनो तरी कोण सांगले देव आमचे थंय इतलो काकुलदार ताचे बक्षाने आमच्या जिविताक निरंतर वाळटा तो आमकां बक्षिता आनी बक्षिता आनी बक्षिता आमी एकामेकाक बक्षूंक आसा मोगाचें न्हू थोड्या दिसा आदीं काही एकाडे म्हाका उडासे ना एका लॉयरा कडेन उलयतना ह्या दिसांनी डिवोर्स केस आनी प्रत्येक जावन कातोलिकांची डिवोर्स केस चड म्हणटाना तो एक उतार म्हणालो ते आमी म्हणचे मस्त डिवोर्स केस कातोलिकांच्यो मात दुसऱ्या धर्माच्यो ना म्हणून तो म्हणालो ते सारकें न्ही सगळ्यांच्यो आसात म्हणालो पूण एक तो म्हाका म्हणालो ताचे की चड
क्रिस्तांवा मदें जाग्या खातीर आस्ती खातीर हे झगडें कुटुंबांत बाबा मदें आनी शेजारा मदें असलें जायतें आसा म्हणलो. असलें जायतें आसा. राग मोसोर क्रोध बोगसाने ना तांदून लोलचें हें चड म्हणनालो तो दक्षिण. एका लेखान पळोवंक गेल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां कातोलिकांक आमकां क्रिस्तांवांक मिसाचें बलिदान, शर्माव, रितेरो, आराधना, मागणें इतलें आमी मेळटा, इतल्या संगतींनी आमी भाग घेता. पूण ह्यो संगती आमच्या जिवितांत कांय मनी बदलावन हाडूंक, बरेपण हाडूंक, म्हजो राग मोसोर द्वेश सांडूंक म्हाका कांय मनी प्रेरण जाल्यात गी. मुझे थंय कांय मनी परिवर्तन हाडूंक सकल्यात गी. थोडे फुडें आमी मोरता मुसोरी यात्त रागांत मोसोर हागे जिद्द एकुडको जागो इल्लें कॉम्प्रमायज करूंक सोन दिवंक तयार ना. तांदूंत कोर्टांत जाल्यार लोळोवंक तयार आसा, पूण एकामेका बोगसूंक थोडे फुडें आमी तयार ना. थोड्या दिसां आदीं एक स्त्री, तिचो पती करोडपती ती, मस्त आस्त बरीक आसात आनी वो दादलो हार्ट अटॅक जालें, घरास्त तिच्या उस्क्यार म्हणल्या बरी सरलो. आनी ही स्त्री म्हाका म्हणटा, वा मस्त जाणा कडेन तिणें म्हणलें आसा खंय, इतलो करोडांनी पयसो आसोनी म्हज्या घोवाचो जीव आसूंक म्हजे वरवीं जावना, आस्पत्रेक व्हरूंक समेत फुरसत मेळना, इतलें बरो आसून कितें फायदो. आनी ताका लागून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मस्त बडी आमी चिंतिना. हे संवसार 4 दिसांचें घर, सर्ग शाश्वीत, थंयसर आमी वचोंक आसा. आनी मस्त बडी ह्या राग मोसोर हागे बक्षिनांतलें जिवीत आमची कुडीची मोतीची भलायकी बिगडायता, आमचें जिवीत सत्यानाश करता. जाल्यार हें सांडूंक, हें सोडूंक आमी तयार ना. हें सोडूंक आमी तयार ना. हो संवसार शाश्वीत म्हणल्या बरी आमी रावोंक जियोंक आशेता. आनी ताका लागून पवित्र पुस्तक आमकां कितें म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. तो आमचे थंय इतलो उदार, इतलो दयाळ आमकां बक्षिता. आमी दयाळ दाखोवंक जाय, आमी बगसूंक जाय, आमी खालतें जावंक जाय आमच्या जिवितांत. माथेवास वांजेल अध्याय 18 वा 20 मुहूर्तान वाचलें जाल्यार त्या बक्षिनांतल्या साकराचे वापार त्या दनयान त्या साकराक बक्षिलें, ताचें सगळें तें माफ केलें. पूण तो भायर गेल्लो आनी एकल्याक बक्षूंक तयार नासलो, आनी एकल्या बक्षूंक तयार नासलो. आमची सकाळची गत मस्त बडी तीत तो आमकां बक्षिजे, थाने आमकां बक्षिजे, थाने म्हजे पातका विसराजे, थाने म्हाका नितळ करीजे. आनी ताचे लागीं येवन आमी रडटा मागता. पूण हांव आनी एकल्याक तेंत बक्षांनी दिवंक, तेंत विसरोवंक, आनी एकल्यान दुख येयल्लें, आनी एकल्याचे गायी म्हज्या काळजा मनांतले पुसून काडूंक हांव तयार आसा गी मोगाचे न्हू. आज आमी कश्टांत एका लेखान त्या खातीर, आज आमी मस्त जाणा कश्टांचे त्या खातीर, कित्याक आमच्या काळजा मतीन येंत फारीक पावन राग मोसोर हागे जिद्द हें सोलोवन आसा मोगाचे न्हू. आनी त्या देखून आमी बगसूंक जाय, जसो आमचो सर्गीचो बाप इतलो उदार काकोलतो आमचे थंय आमी तित काकोलतो एकामेकाक दाखोवंक जाय, एकामेकाक दिवंक जाय मोगाचे न्हू. आनी तें करीजे जाल्यार आमी ताच्या मोगांत रावच जाय, ताच्या लागीं आमी आसा जाय, तसो अनुभव आमी जोडी जाय. आनी तवळ मात्र हें बॉक्सांनी आमचे तावन हेरांक वाळोवंक साध्य मोगाचे न्हू. त्या देखून एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. आमचे थंय कितेंय कोणाय कडेन राग मोसोर हागे द्वेश आनी घ्या साकाळ जावन जाल्यार आज सोमयाक समर्पण करया. आमकां दुख येयल्या गाय केल्ल्या त्या व्यक्तींक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचे न्हू. थोडे बरी हें कश्टांचें काम सुलाबायचें न्ही, हांव समजता. पूण आमकां दुख येयल्लें गाय केल्ले कोणी आसात सोमयाच्या पांयां तळ तांकां आमी हाडया मोगाचे न्हू. तांकां आमी बक्षया, तांच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर सोमया कडेन आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू. मागया आमी तांकां कांय वायट अन्याय करूं ना जावंक बरो, पूण आमकां तांणी वायट अन्याय केला, दुख येयलां, गाय केल्यात, आमचे तावन बॉक्सांनी वाळाचे. सोमयाचे बॉक्सांनी सोमयाची काकोल्त आमकां वालता जाल्यार आमचे तावन ती काकोल्त बॉक्सांनी हेरांक वाळोवंक आसा मोगाचे न्हू.
आमी क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी इल्लेशे उदार जावंक आसा संवसारी जिवीत 4 दिसांचे रिते आयिल्ल्याव रिते आमी वेतेल्याव केदाळा खंय कशें ह्या 3 सवालांक जबाब आमचे लागीं ना बिलकुल ना आनी आमकां कळिती ना केदाळा खंय कशें पूण आमी तयार आसूंक जाय पूण आमी तयार आसूंक जाय देखून त्या सोमयाची खाकूल आमी मागया मोगाच्यान आनी प्रत्येक जावन त्या सोमयाच्या मोगांत रावूं आ सोमी तितलेंत म्हणटा आमकां म्हज्या मोगांत तूं जिये बाळा म्हज्या मोगांत तूं रावताय तुज्या जिविताचें परिवर्तन जाता तुज्या जिविताचें बदलावण जाता तुका एकामेका बोगसूंक करपा वालता तुका कोणी सांडल्या रे हांव सांडिना तूं म्हज्या सांगात आसाय हांव तुका सोडिना म्हज्या मोगांत तूं राव तवल तूं हेरांक बोगसूंक हेरांक बरें करूंक शकताय तर आज त्या सोमयाच्या मोगान आमी रावूंक आमी प्रयत्न करया त्या सोमयाची मजत करपा मागया एकामेका बोगसूंक सकत आमी मागया मोगाचें आनी आमी गावया गीत एक चरान आमी गावया म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशव म्हज्या पान नंबर 109 म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या संवसार सांडीत तरी मोणीस केंडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसो ना संवसार सांडीत तरी मोणीस केंडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसो ना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसो ना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसो ना सर्वेस्पर देव हांव तुसो दर्यो दयाळा येसो रडतेल्यांक बसवून दिवसो सर्गी वाटेन घालोसो पर्वस्तान सोडीत तरी दोंगर सर हालती तरी विश्वासी मोग हो मोसो केदीस तुका सनसोना म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या गोपान दिता विशेव म्हज्या गोपान दिता विशेव म्हज्या
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 Ubera miravia magachano. तसो सोमी बरो गवळी शेळ्यां लागी उलयता तसो ताळो शेळयो आयकतात तर आतां त्या देवाचे उतार आमी आयकूंक आमी नियाळ करूंक वेता आमकांच त्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमी समर्पण करया आनी ते देवाचे उतार आमी गजोवंक नियाळ करूंक स्विकार करूंक जाय असली कृपा आमी जोन घेवया ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಕಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 46ನೇ वाक्य तावन 56ನೇ वाक्य थवळ मुरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची उडवीक घेता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता कित्याक आपल्या किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक सत्यवंतान म्हजे बसत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोवाळ दाखयला आपल्या काळजान ओडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात पदवेदारांक उंच्या सरतांव ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धरल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ मोरी सोडूणे 3 म्हयने एलिझाबेथ संगता रावली उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता हो म्हयनो सप्टेंबराच्या ह्या म्हयन्यांत मोरयेचें बर्थडे आमी आचरण करता आसतना आज आमी वाचल्लें वाचप जावन आसा मोरयेचें स्तुती गायन मोरयेचें स्तुती गायन आमी वाचता आसतना उडास दवरया मोगाचें न्हू मोरयेचें सांगातपण म्हाका आनी तुका गरज आसा मोरयेचें सांगातपण आमकां कित्याक गरज आसा म्हणलें सवाल
जल्मोंच्या हर एका व्यक्तीक एक मिसांव आसा. हर एकलो व्यक्ती म्हाका एक मिसांव दिला, तुमकां एक मिसांव दिला, आनी एकल्याक एक मिसांव दिला. हे मिसांव आमचें पूर्ण करूंक मोरयेचें सांगातपण गरज आसा. जर आमी पळयलें जाल्यार ह्या मोरयेकी एक मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव जावन आसा तिणें जेजू क्रिस्ताक जल्म दिवंक जाय. ताका संबंद जाल्ल्या सर संगतींनी तिणें सांगातपणू जेजूक दिवंक जाय. पळयत पुस्तकांत लुसा लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 38 वाक्य म्हणटा, मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशीन गेलो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें मिसांव संपूर्ण करचें जाल्यार असलें एक वाक्य गरज आसा म्हाकाच्यान. मोरी म्हणटा, सर्वेस्पराची हांव एक केवल साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. मोरयेक एक नवी ईव म्हणटा, न्यू ईव म्हणून आमी सांगता. कॅटिझम्स ऑफ कॅथलीक चर्चांत 1975 ओल्ड सांगता, मोरी जावन आसा नवी ईव. कित्या खातीर ती नवी ईव? कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या एवेक ना देवाचें उतार तिणें पाळूंक ना. देवाच्या उतराक तिणें निग्लेक्ट केलें. स्वरूपान तिका जागोण दिली. स्वरूप म्हणटा तिका उडास हाडटा आनी म्हणटा, सर्वेस्परान तुका कांय खायनाका म्हणलें कांय आसा गी. आनी ती ईव म्हणटा, वय म्हाका ह्या एका रुखाचें फळ खायनाका म्हणा. आनी कित्याक कारण म्हणूनय सांगता. म्हळ्यार स्वरूप समेत देवाचें उतार त्या एवेक उडासाक हाडल्यार री ईव कितें चिंता मोगाच्यान. स्वरूपान सांगिल्लें तिका सोमा म्हूण बगता. पयत पुस्तक म्हणटा तें रूख सुबीत दिसलो, फळ बरें दिसलें, खावंक योग्य म्हूण दिसलें आनी ती ताका आकर्शीत जाली. आनी त्या खातीर तिच्या चिंतपा प्रमाणे तिका कितें सोमा म्हूण बगलें आनी त्या खातीर तें चिंतप तिणें स्विकार करना. देवाचें उतार मनान घेनासतना तें फळ केलें आनी परिणाम तिणें भोगलो. पूण हांगासर आसा मोरी, देवाचें उतार निजायकी तिका कश्टांत घालता आसलें. कित्याक म्हळ्यार एक 9 वर्स चलयेन भुरग्याक जल्म दिवचें म्हळ्यार 15 वेळ तो. भिरांकूळपणाक कश्ट दग्ध येतात म्हूण गुत्त आसल्यार ती देवाचें उतार स्विकार कर म्हणटा, हांव केवल साकर्ण, म्हाका कितें शिक्षा कोणें लोक दिल्यार तोंदरे ना, म्हज्या जिवितांत कितें घडल्यारय तोंदरे ना, हांव तें उतार हांव स्विकार करतां. आनी तसल्या एका संदर्भार ही मोरी असलें गीत गायता. आमी वाचलें जावन आसा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. आजून सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाच्यान. देवाचें उतार, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत विविध रितीनी जावन आसा. थोड्यांक मस्तू कश्ट आसात, थोड्यांक मस्तू कश्ट आसा म्हणून तांकां पयल्यान कळीस जाता. आनी असल्या संदर्भार हांव आनी तूं कितें करता गे म्हणलें सवाल. सामान्य तरान हांव आनी तूं देवाचें उतार पाळचें की थंय हांव त्या कश्टांत हांव न्हू कशें संवसारीक चिंतपांत भायर येवचें म्हणलें हांव आनी तूं पळोवन आसा. सगळीं आमी असले एका वर्गाक
हांवान तूं मुस्तपुटी असलें चिंतपांत हांवान तूं बुडल्या मोगाचें न्हू. आज मोरी म्हाका आनी तुका प्रेरण दिता. सांगूंक जाय खंयच्याय संदर्भारी हांव जावन आसा सर्वेस्पराचो साकोर. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणलें बोगाप म्हाका आसूंक जाय. मुस्तपुटी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कित्याक कश्ट येतात, कित्याक आमकां बरो वेव्हार जायना, कित्याक आमकां पिडा आणखी गूण जायना, एका फाटल्यान एक पिडा येवन आसा, कित्याक सोलवून म्हाका आनी तुका लाभता, कित्याक आमकां चिंतले की काम जातासर ना म्हणलें मुस्तपुटी म्हाका आनी तुका गोंदळ येता. असलेच कश्ट मोरयेकी तिच्या जिवितांत भोगुल्ले मोगाचें न्हू. आमी पळोवं जाल्यार मोरयेक गुरुवार आसतना त्या दाळा गलिलिया तावन तिका बेतलेमाक वचचें पडलें, कित्याक तांची खानिश्मरी काडची आसली. त्या बुरुल्ल्या गुरुवारीक म्हाका कित्याक अशें जाता म्हणून तिणें फाटीं सरूंक ना. ह्या जेजू जल्माल्या उपरांत ताणी इजिप्ताक फळाफळ घेवंक आसली आनी थंयसरी तिणें कित्याक हे देशा भुरग्याक काडून हांवें कशें धांवचें म्हणलें तिणें चिंतूंक ना. आज म्हाका आनी तुका हेंच भोगून आसा. कितलें केल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट भायर येवंक सादसना, कितलें केल्यार माथ्याक ओडल्यार पांयाक सर कित्याक म्हजी ओल, कित्याक म्हजें जिवितांत आदाय पावना म्हणलें सवालां खूब जातात मोगाचें न्हू. भुरगो जेजू देवळांत आसून तो सवालां करनासलो. 12 वर्सांचो भुरगो जेरुसलेमाक गेल्लो, फाटीं येत आसतना थंयसर रावलो आनी मोरी आनी झुजे सोदून वेतात आनी तांकां आख्रेक मेळटा आसतना ही म्हणटात कित्या खातीर तूं आमकां सोडून रावलय पुता, कितलें आमी कळवळ्ळ्या. आनी थंय जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात गी. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालें ना. जेजू देवाच्या उतरा विशीं म्हत्व दिवन जियेत आसतना मोरयेक तें कितें सांगता म्हणलें तें तो कळना, झुजेकी कळोना. म्हाकाय तुकाय कळटेसना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कित्याक असलें पुरो जावन आसा म्हणलें म्हाका आनी तुका कळटेसना मोगाचें न्हू. देवाचें उतार जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हत्वाचें. हें मोरयेन म्हाका आनी तुका शिकयल्लें एक लिसांव जावन आसा. आमी पळयलें जाल्यार पयल्यांच्या त्या बुकांत आमी पळयता, पयल्या अध्यायांत सुरवेल्या हातूंत जेनेसीस बुकांत आमी पळयता पृथ्वी निराकार जावन आशिल्ली, ताका आकार नाशिल्लें आनी सर्वेस्पराचें उतार थंयसर त्या पृथ्वेक एक आकार दिता, एक शेप दिता. म्हजें आनी तुजें जिवीत मुस्तपुटी निराकार जावन आसा. आज म्हाका आनी तुका जिवितांत एक शेप एज जाल्यार, एक सोबाय या एक अर्थ एज जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची गरज आसा. सांजू आमी म्हणटा पयल्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत थंय तशेंच आमी पळयता. पळयत पुस्तकांत तो म्हणटा सांजू आमी वेळा काळा पुर्वी, पयलो अध्याय पयलें वाक्य, वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासवें आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो, वेळा काळा पुर्वीच तो देवासवें आशिल्लो, सर्व वस्तू ताजे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचिल्ली खंयचीय वस्तू ताचे विणे जाल्ली ना. हें जावन आसा पयल्यान पयलें मोरये विशींत. मोरयेचें बर्थडे आमी आचरण करता आसतना उडास दवरूंक जाय. देवाच्या उतरा विणें जिवीत ना, देवाच्या उतरा विणें आमकां एक ह्या जिवितांत आमचें मिसांव आमकां कंप्लीट करूंक जायना. देवाच्या
उतार पाळिल्ल्या शिवाय देवाच्या उतराक महत्व दिल्ल्या शिवाय आमी एक शेप जातेस ना. दुसरी संगत हांवान थंय उडास दवरसय मोरयेचें सांगातपण म्हाका तुका कित्याक गरज आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सोल्ल्या पेट आसली. सोल्ल्या पेट म्हळ्यार देवाचें उतराचो सोल्लो देवान कितें केल्लो तो सोल्लो देवाच्या उतार आसलें त्या पेटयेन दवरून आसलें आनी त्या सोल्ल्या पेटेक भारी एक म्हत्व आसलें. मोरयेकी देवाचें उतार पयलें तिणें काळजांत स्विकार केल्लें. उपरांत तिच्या गर्भांत तिणें तें देवाचें उतार बरयल्लें. मात्र तिच्या सगळ्या जिवितांत देवाच्या उतरा सांगाता ती जियेली. देवाच्या उतरा सांगाता ती जियेली. आमी पळयलें जाल्यार 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 28 वाक्यांत आमी पळयता सोमिया जेजूक थंयसर म्हणटा. थंयसर आमी वाचता मोगाच्यान पळयत पुस्तक म्हणटा नामान देवाच्या कृपेन बरयल्लें सोमी तुजे सांगाता आसा. सर्वेस्पर देव मोरये सांगाता आसा. आनी ह्या सोल्ल्या पेटे विशयी सांगचें जाल्यार सोल्ल्या पेट पोरण्या सोल्ल्यान कशें ती एक म्हत्वाचें जावन जैताचें मुकुट तांणी जोडलें. आज कित्याक सांगता म्हळ्यार मोरी आमच्या सांगात आसल्यार कशें जैताचें मुकुट आमी जोडटा म्हणच्याक हांव पोरण्या सोल्ल्याचें तें ह्या सोल्ल्याचें आर्का विशयंत ह्या सोल्ल्या पेटे विशयंत हांव तुमचे लागीं उलोवन आसा मोगाच्यान. पोरण्या सोल्ल्याच्या विशयंत त्या आर्क ह्या सोल्ल्या पेटे विशयंत निर्गमन पुस्तकांत 25व्या अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा हांव तुका दितलें तें सोल्ल्या शासन तुवें त्या पेटे भितर दवरूंक जाय. आनी ही पेट ही सोल्ल्या पेट देवाचें उतार आसचें सोल्ल्या पेट त्या मोयजेक मुस्तुपुटी जैतेवंत करूंक शकलें. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 26व्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा जमत येता म्हणजे निवास उबो कर ताजे भितर सोल्ल्या शासनाचें पेट दवर आनी तिजे मुखार पडदो घाल. आनी मोतनाकडें वाक्य म्हणटा तेन्ना एका कुपान जमत तेंपो दंपलो आनी सर्वेस्परची महिमा निवासान भरली. जमत तंबा भितर उसळूंक मोयजेक जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. खंयसर ती सोल्ल्या पेट आसली. थंयसर पवित्र देवाची महिमा या थंयसर सर्वेस्पराची महिमा थंयसर भितर रिगता. आनी पवित्र पुस्तक तें मुखलें वाक्य म्हणटा कित्याक एक कूप ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान बरोवन आसतलेली. मोरयेचेरी तेंच कूप आयिल्लें आमी पळयता. 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 38वें वाक्यान आमी पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर उल्लेख करना तेन्ना थंयसर कशें तें अशें घडचें म्हणून इसारता आसतना तो बडवो म्हणटा देवान तिका जाप दिली पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. वय मोगाच्यान ह्या मोरयेचेर पवित्रतेची सक्तेन सावळी घाल्ली आनी त्या देखून ती सावळी घाल्ली मोरी एक बळादीक व्यक्ती जावन आसली. आनी हेच प्रमाणे ह्या सोल्ल्या पेटेचेरी देवाची महिमा सावळी घाल्ल्या वेळार देवाची महिमा थंयसर देवून आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्परचें खूब ताचेर रावल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा थंय सर्वेस्पराची महिमा बरोवन आसतली. आनी जेन्ना खूब निवासांतल्यान वयर सरतलें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पयण सुरू करतलीं. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोरयेचें सांगातपण मस्त गरजेचें. ज्यो आमी मोरये खंयसर मुखार वता ती आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमचें पयणी जिविताचें पयण सुगम जाता मोगाच्यान. आमी पळयता जोशुआच्या जिवितांत हेंच सोल्ल्या पेटी मस्त जैतेवंत करूंक लागली. घरा वचून तुमी वाचयत 3ऱ्या अध्यायांत 14वें 16वें वाक्य म्हणटा थंयसर एक जोर्दान न्हंय उतरोंक आशिल्ल्या वेळार पळयत पुस्तक म्हणटा त्या सोल्ल्या पेट घेवन
ह्या जाग वयत आसतना तक्षण तें उदक रावलें 2 वंटे जावन हांकां इस्रायलाच्या लोकांक वसोंक सोडलें. पळयत पुस्तकांत भारी बरेंकन बरयलां. वेळाच्या अभावान तें विवर्सीत आसना, घरा वचून तुमी वाचयेत. त्याच प्रमाणे जेरिको कोटें कशें तें पडलें पळयत पुस्तक म्हणटा जोशुआच्या 6व्या अध्यायांत 4 वाक्य आनी 11-15 वाक्य वाचलें जाल्यार ते सोल्ल्या पेट काणगोन सगळें रावंड मारूंक आशिल्लें. आनी त्या सोल्ल्या पेटीच्या बोळान एक रावंड मारन केवल एक गुणावन मारन थंयसर मोगाचें न्हू तें थेद व्हडलें व्हडलें फागोर समेत पडलें. दाविदाच्या जिवनांत ती इस्स सोल्ल्या पेट मात कार्यां करूंक पावता. सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 2रे वाक्य थंयसर आमी पळयता. दावीद आपणा समेत आसल्या सगळ्या लोकां समेत देवाची सोल्ल्या पेट हाडूंक जुदाच्या बालाक गेलो. केरुबांचेर बसलेल्या दळबराचो सर्वेस्पर म्हणलें नांव त्या सोल्ल्या पेटेक आसलें. आनी ती व्हरता आसतना काल जाता म्हळ्यार एकलो थंय सापडूंक येता आनी तो ती पेट आसतना धरूंक येता आनी तक्षण तो व्यक्ती मरता. आनी त्या दावीद भियेता बाबा म्हाका नाका हें बारी डेंजर कोणा येयल्यार कोण ना म्हणून आखरे तो कितें करता म्हळ्यार आमी पळयता 9व्या वाक्यान थंयसर पळयता सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट आमी कशी व्हरची म्हणून दावीद कितें करता थंयच ताणें ती गाताच्या ओबेद एदोमाच्या घरा व्हरून दवरता. आनी थंयसर कितें पळयता 3 म्हयने थंय दवरता आसतना कोणाच्या घरा दवरले पळय तो व्यक्ती भयंकर अभिवृद्धी जाता. ताच्या जिवितांत मस्त बरेंपण जाता. 11वें वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्पराचे सोल्ल्या पेट गाताच्या ओबेद एदोमाच्या घरात 3 म्हयने आशिल्ली आनी सर्वेस्परान ओबेद एदोमाचेर आनी ताच्या सगळ्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो. देवाच्या सोल्ल्या पेटेक लागून सर्वेस्परान ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी त्याच्या सगळ्या संपत्तीचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्ल्या पेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. आज आमी पळयता मस्त पोटी मोरयेक आमी मान दिल्ल्या वेळार मोरयेक आमच्या घरांनी दवरल्या वेळार एक ग्रोट्टो केल्ल्या वेळार मस्त जाणां मस्त बरेंपण जालां. फाटल्या दिसांनी हांवें एक हरिहरा गेल्लो आनी थंयसर थंय सांगलें ती एक ब्राह्मणाच्यांक ही मुर्ती मेळिल्ली आनी ब्राह्मणाच्यान केदाळा त्या मुर्तीक केल्ल्या वेळार ताका त्या मोरयेचें इमाज मेळ्ळी. ताका म्हत्व दिलो ताची पिडा पुरा गूण जाली. केदाळ ताका म्हत्व दिवना भुरग्यांनी खेळोंक पुरा धरलें तांकां पुरा समस्या सुरू जाले. आखरेक ती खंय म्हणी मान दिवच्या खातीर हाडटात आनी ते हरिहरा स्थापन करतील. व्हडले विशयार सांगूंक वेळ ना तुमी ताच्या विशयान स्टडी करात. पूण आज थंयसर मोरयेक केदाळ तें स्थानमान दिलें गी हरिहरांत जायतितल्या लोकांक बरेंपण जावन आसा. कित्या खातीर तिका स्थानमान दिलें तिका स्थानमान दिलें मोगाचें न्हू. आज म्हाका आनी तुका मोरी इंस म्हणटा जर तर एक मनशांनी हातान केल्लो तो एक सोल्ल्या पेटेक तितलें म्हत्व आसा जाल्यार त्या मोरयेक कितलो म्हत्व आसा नाका. त्या मोरये थंय पवित्र आत्म्याची सावळी आशिल्ली. सर्वेस्पर देव तिजे सवे आसा म्हणून गाब्रिएल बडवो म्हणटा नामान म्हूण तो म्हणटा. आनी असली मोरयेक आपल्या गर्भांत तिच्या मुखांतर जल्म घेतिल्ल्या त्या जेजू तिच्या पोटांत आशिल्लो त्या देवाचें उतार आसलें उपरांत ती तिच्या सांगात आसली. आनी असली मोरी जर तर म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत आसल्यार कसली अजापां जावची ना मोगाचें न्हू. आमी पळयता उगडापण ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत 19वें वाक्य थंयसर आमी पळयता तेन्ना सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आशिल्ली दिश्टी पडली. ह्या उगडापणा वेळार जो हांव कितें करता सोल्ल्याची पेट ताका दिसता आनी तक्षण कितें जाता थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा थवळ जग लावणें धांवणी गाज आवाज जालो गडगडे मारले भुंय कंपणी जाली आनी खरें असो पावस वतलो. तेदवा अंतळी एक व्हड कोणां दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 केंद्राचो मुकोटो मोगाचें न्हू. तक्षण केदाळा ही सोल्ल्या पेट थंयसर दिश्टीक पडली. तक्षण अजापां थंयसर जावंक सुरू जाली आनी तक्षण थंयसर मोरी दिश्टीक पडटा. आनी कितें म्हणटा पळयत पुस्तक ती सुर्यो न्हेसलेली पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार
12 नेकेत्राचो मुकुट 12वा अध्याय म्हणटा तिने त्या सोरोप थाळा येता आनी त्या सर्पाक सलवयतात त्या महासर्पाक थंयसर पळयत पुस्तकांत आमी वाशा घरा वचून सलवयतात आजून आमी पळयता इमॅक्युलेट कन्सेप्शन थंयसर त्या तेज्या इमाजे सकयल मोरी वयर आसता पांय सकयल ते एक सर्पाक चेंसिल्लें थंयसर आमी तेज्या इमाजे सकयल आमी पळयता वय मोगाचें न्हू हें जावन आसा मोरयेचें सांगातपण आमकां म्हत्वाचें आनी समस्या परिहार करचें आनी जैत दिवचें एक संकेत जावन आसा तिसरें हांव मोठ्यान सांगूंक आशेता मोगाचें न्हू वेळाच्या अभावान मोरी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत सदांच ती आसूंक जाय खाना शहराक तिका आपयल्ल्या वेळार खाना शहराच्या लग्न मटवाक तिका आपयल्ल्या वेळार थंयसर वायन उणें पडिल्लें सकाळीं आमकां उत्ता सांजोच्या दुसऱ्या अध्यायांत वायन उणें पडिल्ल्या वेळार थंय कोणी येवन तिचे कडेन सांगलें ना तिस्स पळयता आनी जेजूक सांगता तर म्हज्या आनी तुज्या घरा आपयल्यार म्हज्या आनी तुज्या घरा एका मान दिवंक आमी सुरू केलो जाल्यार तिस्स म्हज्या आनी तुज्या घरान कितें उणेंपण आसा ती जेजूक सांगता आनी जेजू कितें म्हणटा ती उतरां म्हाका मस्त एक म्हत्वाची म्हणून बघता जेजू म्हणटा जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना आमच्या जिवितांत ती आसूंक पुरो जेजू प्रकार आतां एकल्याक 20 वर्सां जाल्यार म्हणटा व्हडलें आतां आनी 10 वर्सां उपरांत हांव एक ह्या जिविताच्या मनशाच्या जिवितांत हांव बदलावण करता म्हणूंक पुरो पूण मोरयेन सांगल्यार तक्षण जेजू करता त्या मनशाच्या जिवितांत ते एक बरेंपण जावन सो वेळ येवना जावंक पुरो तरी पूण जर तर मोरी मागीर सांगात जेजू म्हणटा करता त्या जिवितांत ताजें कितें उणेंपण आसा ताज्या कुटुंबांत कितें उणेंप आसा सगळें तो निवरावंक शकता आमची खंत बेजारी आशिल्ली संतोशान बदलूंक मोरी शकता त्या लग्ना मटवांत कितें उणेंपण आशिल्लें कितें खंत बेजारी आसली सगळें तिणें बदललें कित्याक तिका इनवायट आशिल्लें आज आमी पळय जाय आमच्या घरांनी तिका आमी इनवायट केलां गी आमच्या कुटुंबांनी तिका इनवायट केलां गी म्हज्या जिवितांत हांवें तिका आव्हान दिलां गे म्हणलें उडास दवरया मोगाचें न्हू जर तर तिका आव्हान दिलां जाल्यार ती आमच्या घरा आसतली आनी आमच्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा सगळें ती निवारतली ती जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरोवसो जावन हर एक आमचे समस्ये आमकां ती परिहार करतली मोगाचें न्हू मस्तपुटी सवाल जाता मोरये कित्याक आमी मान दिजे म्हणलें थोडे आमकां सवालां करतात म्हजे मोठव्यान हाका जाप इतलेच वेळाच्या अभावान हांव मोठव्यान दिता लुकाच्या पयल्या अध्याय 42वें वाक्य मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत ह्या प्रमाणे बारी अर्थभरीत करून सांगता थंयसर आमी पळयलें जाल्यार मोरयेक वडात एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन वडा तळ्यान म्हणाली स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ म्हज्या सुमयेच्या मातयेन म्हजे बेटे घेवचें हें भाग खंयतोन म्हाका फावो जालें एलिझाबेथन ज्या स्वंत कुशेन सांगलें न्ही एलिझाबेथन पवित्र आत्म्याच्या द्वारेन तें सांगलें आनी पवित्र आत्मो एलिझाबेथ मुखार सांगयता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सोमयाच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग म्हाका खंयतोन आयलें ती माय लॉर्ड यू आर द मदर ऑफ माय लॉर्ड म्हणटा सदैव ती व्यक्ती म्हणून स्त्रियां भितर ती सदैव म्हणून पवित्रत्म्याद्वारे सांगता मोगाचें न्हू रोमाकारांच्या 8व्या अध्यायान मोतमोरेन वाक्य म्हणटा देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण थंय नितीवन म्हणून देवच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांव करूंक कोणाक जाता जर तर पवित्रत्मो थंयच येवन नामान मोरये देव तुजे सवें आसा म्हणटा तर जर तर एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन ती सांगता सदैव स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ आनी सोमयाची माथा म्हणटा जाल्यार हांव आनी तूं कोण मोगाचें न्हू देवान तिका विंसलां जाल्यार तिजे विरोध फिर्याद करूंक तिजे विशयंत कमेंट करूंक हांव आनी तूं कोण गे म्हणलें एक सिंपल सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार हांवें सांगचें न्ही पळयत पुस्तक सांगता देवान विंसलां तर हांव आनी तूं कोण ताका सवाल करूंक तितलेंच न्ही सामातेवाच्या 7व्या अध्यायांत 17वें वाक्य म्हणटा बरें
तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. जेजू दैवीक सैमाचो कशें जालें, दैवीक सैमाच्याक एक फळ दिलां जाल्यार मोरयेन ती दैवीक सैमाची जावन आसल्यार मात्र दैवीक सैमाचें फळ दिवंक साध्य, ना जाल्यार तें फळ दिवंक जायना मोगाच्यानो. पुरुषां लोकाच्या 2ऱ्या अध्यायान 51वें वाक्य मस्त अर्थभरीत तें जावन आसा. तें उतार सांगता. उपरांत जेजू तांचे संगाता नजरेत फाटी येयलो, तांकां तो खाल जावन जियेलो. मोगाच्यानो जेजू तूं जर तर मोरयेक खाल जावन जियेलो जाल्यार हांवें आनी तुवें कित्याक मोरयेक खाल जावन जियोंक नसो. सवालां कसलीं आसूंक पुरो. इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. मोरयेक देवान विसरलें. मोरये खंयसर आसा थंयसर सगळ्यांनी बरेंपण जालें. मोरये मुखांतर अजापां जातात, आजुनूय अजापां जातात, जायतीं अजापां जातात. तर ह्या मोरयेच्या बर्थडे दिसा सगळां आमी सांगाता मेळून उल्हास कर म्हणया. ह्याच वेळार मोरयेक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समुदायाक आमी तिका स्वागत करया. ती आमच्या संगाता राव माये. तूं जावन अशें विशिश्ट व्यक्ती म्हणून सांगून तिका मान आनी गौरव दिलें जाल्यार, ती आमचे सवें आसलें जाल्यार आमचे समस्ये सगळ्यांचे पर्याय जाताले. मात्र न्ही, ती आमची आवय जावन आमकां गरज आसलें हर एक दिवंक शकतली. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our heart, our mind and our soul. Let us bring all our strength unto the Lord. Maybe some of you trust in the wisdom of this world. Some of you trust in your connections, your relationships with the people. Maybe some of you trust in wealth and power. Maybe some of you trust in natural instincts and talents. Let us bring all these things unto the feet of Jesus. Let us pray to Jesus that He may take over all our situations. Let us surrender to Jesus. May by His mighty hand, may it transform us. Lord, we surrender ourselves unto you. Lord, we acknowledge your grace in our lives. Help us to forgive others. Help us to be a blessed human being. Lord Jesus, help us to accept Mother Mary in our life mightily so that we can be a blessing to many individuals. Lord, you have done miracles through Mother Mary and through forgiveness in the lives of millions of people. Today I pray that as we bring our hearts unto you, bless and forgive all our sins. Jesus, we surrender our hearts unto you. Jesus, we surrender our lives unto you, broken as it is. Mother Mary, you have done miracles in all corners of this world. Miracles of healing, miracles of deliverance, miracles of changing people's lives. Many unbelievers have believed through your precious name. Many unbelievers and Christians who did not believe in the Lord have converted by your grace and by your power. And when you have touched their lives, they have changed completely. We come before you right now. Mightily shower your blessings as we sing and worship you. Change our hearts and bless us. Help us to be in union with you. Amen. उभी राहूया. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ
ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸಗತಮಣಿಯ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ, ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ, ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ, ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ, ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you. We praise you. We praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Arigan tuka Jesu, glad tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, स्तुति तुका Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is showing divine peace entering the lives of individuals. Someone who is hurt a lot. Today, the Lord is telling, come with your hurt unto me. Do not be troubled by the world, but be transformed by my love. Jesus is showing today that He is going to bless individuals wherever you are, regardless of your circumstances around you. Be calm in the presence of the Lord. Be still and know that I am your Lord. And when you are still and you know that I am your God, everything will work for you. When you are troubled, like how Peter walked on the water and was troubled, you will sink. But when you look at me and you walk, the Lord will be with you and guard you. Jesus, we pray right now, may your fire come upon all the individuals gathered here. May your fire of clarity, may your fire of wisdom, may your fire that burns away every negativity in their life, every nature which needs to be transformed, may your fire come in their life mightily. Mother Mary, we pray that you may intercede for all the individuals here. We surrender all the sick unto you. We surrender all the people who are troubled. We surrender all the individuals who are constantly losing, either because of their decisions
or because of the circumstances that they are in. Jesus, may your mighty touch come in your life. Jesus, may your grace come in their life. Jesus, we pray right now a prayer of transformation upon their life, on all the situations, on all the circumstances which are impossible to the eyes of man. May your divine love come upon their life. Lord, as we pray in tongues, may supernatural things and miracles take place in the lives of people. Hallelujah, 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 praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Let us all recite one Hail Mary. Naman Burye, Kurpen Burley, Samituji Sangata, Sri Amitar Tu Sudev, and Sadavi fault Yokusi Jesus, Bhagavanti Maria Vachamai, Amo Piangati Nadigar, Adaniam Chama Chigari, Amen. सरामी दिमी गलिया मगच्छनो सुमियाचे आशीर्वाद मी सोडूंक वेतां हे कुटाम हे वरास कुटुंबाचे वरास तातूंत परत मोती साहेबांचे फेस्ती कुटुंबाचे फेस्त तातूंत आमच्या कुटुंबाचो आमी मोती उडासा काडया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याचो मोती उडासा काडया गांवांत आसली परगांवांत आसली आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडासा काडया आमची भुरगीं बाळां आमची युवजनां आमची मलगडी प्रायवंतां पिडेस भावनांचो उडास काडया आनी तशेंच प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्लीं कित्याक आज आमची कुटुंबां आसा जाल्यार आमची मलगडी आमची कुटुंबाची सांदो आमची कुटुंबांनी बांदून हाडल्ली आमकां भावार्थाचें देणें आमच्या कुटुंबाक बरेंपण दिल्लें तांणी आनी आज विशेश तरान ह्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या भावनांचोय उडास काडया तांचे सांगत आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमी बगया आनी तसो सोमी ती सर्गार हजार आसात थंय तावन आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां धाडून दीत सोमया कडेन मागून कित्याक सोमयाक ती लागीं आसात आनी तातूंत आमचे सगळे कुटुंब सोमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी हाडया समर्पण करया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागया मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आमच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वादांचे फेस्त जावं दी आशिर्वादांचो शिवर आमच्या कुटुंबान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी विशेष तरान आमच्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया आमच्या कुटुंबांतलें उणेंपण आमच्या कुटुंबान कितें पिड्या शिडा आसा सगळीं सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया सोमी गूण करून दी ताची सकत गूण करची वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया आमच्या DSC खातीर आमी मागया आमचे गोवळी बाप इज्रायला गेल्यात थंयसर आमच्या मंगळूर घरांक मेळोंक तांचे सांगता थंयसर थोडो वेळ करसूंक मिसाचें बलिदान पेटोवन त्या सोमयाचो स्पर्श दिवंक आमचो गोवळी शेळयांक सोदून गेला थंयसर त्या जाग्यार आमच्या गोवळी बापाचें मिसांव थंयसर यशस्वी बरी जावं दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया आमच्या DSCच्या सकयल ह्या जाग्यां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर भावार्थी लोकां खातीर आमी मागया मोगाच्यान सगळ्यां खातीर आमी मागया पोर सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षक शिक्षकीचो दिवस आज आमी परत सकड शिक्षक शिक्षकीचो मोती उडास काडया आमच्या जिवितान विशेष तरान प्रभाव घाल्ली कोणी शिक्षक शिक्षकी आसा तांचो उडास काडया ती नान जाल्यार तांच्या आत्म्या शांती मागया ती आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी एक घडी मागया सकड शिक्षक शिक्षकी खातीर आमी मागया मोगाच्यान आमच्या मदें हांगा कोणी टिचर आसा जाल्यार विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया आमची सिस्टरां आसात मालगडी ती शिक्षकी जावन सेवा दिल्ली जावंक बरो तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाच्यान तशेंच आमचो मंगळूर DSCक मुखेलपण गेल्लो आमचो आदलो बिस्प देवादीन बाजेल सोजो तसो आमी पोर सप्टेंबर 5 तारखेर देवादीन दिल्लो उडास काडलो तो दीस तांचोय आज आमी परत उडास काडया तांच्या आत्म्या शांती मागया तांकां देवान आमच्या DSCक दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितना तांच्या आत्म्या शांती मागया तांच्या
मुखेलपणाखाली देश बांधून हाडली आणखी मुखार वचून दी बळवून जावन दी आनी आमचे देवादीन बिस्प त्या सोमिया कडेन मागून आशिर्वादा आमचे देश धाडून दी म्हणून आमी तांचो उडास करया तांच्या आत्म्याची शांती आमी मागया मोगाच्यान आनी कोणें तुमच्या लागीं मागोंक सांगला कोणाक तुमी मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया प्रत्येक जावन सप्टेंबराची 5 तारखेक कोलकाताची सांत तेरेजा मादा तेरेजा सोय आमी उडास काडलो आनी त्या देखून आज तिचे मुखांतरी आज सांतीपणाचो कुरो तिका लाभला तिच्या जिवितान ल्हान ल्हान संगती त्यो मोगान गेल्ली आमकां प्रेरण दितात जाली त्या देखून सोमियाच्या सांगाता ती आसा आमचे खातीर विनंती करून म्हण ती सोय उडास काडून तिचे मुखांतरी आज आमी विशेश तरान मागया कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचो हर एकल्याचो मती उडास काडया हर एकल्याचे सोम्याची बेसांवां आशिर्वादां वाळून दी आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमच्या देशाचेर प्रत्येक जावन मणिपुरांत शांती राज जावन दी म्हणून मागया येवच्या वर्सा आमच्या देशांत एलिसांव जावंक आसा बरें मुखेली उद्देव नेवच्या खातीर ह्या एलिसांवान लोकांनी सगळ्यांनी तयारेकन हर एकल्यानी मतदान करच्याक तांकां उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मगाच्या विशेश तरान आमी मागया ह्या दिसांनी आमची हिंदू भावा भयणी तांचे फेस्तां आचरण करतात आमच्या मंगळूर समाजांतल्या ह्या सकड हिंदू भाव भयणी खातीर आमी मागया तांची फेस्तां तांकां आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी बेसांवांनी भरलेलीं जावं दी आनी ही फेस्तां आचरण करतना शांती समाधानान आचरण करूंक सुमी तांकां उजवाद दिवन दी मती उजवाद दिवन दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया तांच्या कुटुंबां खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाच्यान आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंता सष्टांग नामान करुया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदाया solvonecha ascatrisya bavartaci voltivya sashimata tashifuta ullasani stutisa podvi mahima sasna sasna सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था आमेन प्रार्थुया देवा विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून स्वभाव सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दान फवखन जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन